Vale. तुमच्या तर रेडी ना. करूया मनोज बाब तुम्ही येयले आता एका सापूट दिवपाक करमयकारांक काल चिंबोलकारांक दिले आयज करमयकार जाले तर कितें म्हणपाक जाता जे आयज हो बीजेपी सरकार करता हिंदुत्व सरकार स्पेशली हांव हिंदुत्व सरकार म्हणटा कित्याक हे हिंदू खतरे में हे म्हणून हे सरकारान येयले हिंदूंचे जातीचे आनी रिलीजनाचे राजकारण करून हे निवडून येयले आनी सरकारान बसला आनी आयज जेन्ना हे चडशे हिंदू ते सुद्दां बहुजन समाजातले बारीक समाजातले लोक जेन्ना आपल्या गांवांक लागून आपल्या हक्काक लागून हांगा सकाळच्यान तळमळटा जाल्यार ह्या सरकाराक हें दिसना ह्या मिनिस्टर विश्वजीत राणे एका दिसाना आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एकाय दिसाना. आता सगळ्यांक खबर आसा धालो चालू आसा धालाचे मांड चालू आसा आनी हांगा जी बायलां बसल्यात सकाळच्यान ती मांडार वचपी धालो खेळपी आयज तांकां वचपाक मेळटलें काय ना हो व्हडलो प्रश्न. जी संस्कृती वाचोवपाची गजाल हिंदुत्व वाचोवपाची गजाल हो बीजेपी सरकार इतले नेटान करता आनी करतालो जाल्यार आयज आमच्या गोंयकारांक हांगा अशी बसवप स्पेशली बायलांक जाणट्यांक तांकां हांगा बसोवन दवरप ही एक वायट गजाल जाल्ली आहा. आनी हें आतांच न्हू हें जेन्नाच्यान हो बीजेपी सरकार येयला तेन्नाच्यान तेंचें सेम नाटक चल्लां. दिल्लीकारांक गोंय विकप गोंयकारांक अशें रस्त्यार उडोवप. जेन्ना 2017 आमी आमचें हें रेव्होल्युशन जेन्ना चालू केल्लें तेन्ना गोंयांत व्हडले मेगा प्रोजेक्ट तशें नासले बट तेन्ना पासून आमी जे जे गांवांत धाकटे पासून प्रोजेक्ट येयल्यार तेंचेर आमी उलयताले गोंयच्या जाग्याक लागून उलयताले. गोंयांत जे कोमदाद जाग्याचेर बस्ती जाला तेन्ना आमकां म्हणटाले की हे बस्तीच्याच लोकांक टार्गेट करता हे गरीब लोकांक टार्गेट करता म्हणून आमचे आरोप जाता. आमी गोंयचे सगळ्यात व्हडले मेगा प्रोजेक्ट तेंचेर आमी आवाज काडलेलो. असेंब्लीन आमच्या आमदारान लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घातलेलें आसा पूण तेका कोणाचोच तेंको ना. ना ऑपोजिशन ना रुलींग कोणाचोच तेंको ना. आमी कित्याक बील घातलेलें कित्याक एवरी टायम गोंयकारांक हांगा येवन अशें रस्त्यार येवन झगडचें पडपाक जायना. जेन्ना 39A आमचो विरेश उलयलो असेंब्लीन तेन्ना विश्वजीत राणे उठलो आनी एक तेणी म्हटलें की तुका एकट्याकूच प्रॉब्लम आहा आनी खंयच्याच आमदाराक बाकी 39 कोणाकूच प्रॉब्लम ना एकट्याकूच 39A प्रॉब्लम फक्त एकाच आमदाराक आसा. आतां एकाच आमदाराक आसा कित्याक आसा कित्याक आमी ह्या दिल्ली बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन कसले टोर्नामेंट करिना ना आमी पोटल्यो वाटिना तेका लागून आमकां प्रॉब्लम आहा कित्याक आमी आमच्या गोंयकारां वांगडा आसा आनी गोंयकारां वांगडा आमी रावतले. हो बीजेपी सरकार आयज फक्त करमळेच गांवांत न्हू प्रत्येक गांवांत अशें चलयला आनी काल जशें हांवें सांगलेलें शिमला खुबशे गांव आजून न्हिदेना खुबशे गांव आजून न्हिदला तांकां दिसता की आमचें कितें जातलें येयना प्रोजेक्ट आमकां कितें तांकां आतां थोड्या गांवांनी आतांच स्टार्ट जाला
आयज जेन्ना करमळचे लोक जेन्ना जागे जाला उठला आमकां खूब बरें दिसता आनी हेच आमचें एक ड्रीम आसलें की गोंयकार आपल्या गांवांक लागून एक दीस उठटलो, आपल्या गांवांक लागून आपल्या एक्झिस्टन्साक लागून एक दीस उठटलो. म्हणजे ते सेल्फ ड्रिवन आहा. म्हणजे तांकां सांगपाची गरज ना, आमी तांकां डोर टू डोर करून आपोवपाची गरज ना बाबा या म्हणून. ती आमकां आपयता, ती आमच्या आमदाराक आपयता तूं यो. पयलीं परते जाताले, आमकां लोकांच्या दारार वयचें पडटालें, लोकांक सांगचें पडटालें, लोकांक उठोवचें पडटालें. पूण 8 वर्सांची मेहनत रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टीन घेतली, जी जागृताय केली, जी अवेअरनेस केली, जी विचारांची क्रांती घराघरांत प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत पावयली. आयज कितलेशे गोंयकार जागे जाल्ले आसा. थोडे उरला तांकांय आमी जागे करतले. आमचें रेव्होल्युशन बंद जावपाचें ना. आतां इतलें चल्लां आसतना आमी आतां वदळच्यान सकाळच्यान आमी लायव्ह पळयतात. आमीच न्हू तर गोंयभरचे लोक पळयतात. ती CTB जी बसल्या ती इतली इरिस्पॉन्सिबल ती वागता. येदी टॉप लेवलाची ऑफिसर आसता ती सांगता आपणाक रायट ना म्हणून. सायन ती मारतात. वयल्या पोजिशनाचेर ती बसल्या. डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा तो थंय सायन मारता. थंय काय मिनिस्टर येवन सायन मारिना. आनी जर जेन्ना ही फायनल परमिशन दिता, जेन्ना थंय कितें वायलेशन जर जाला, फेक डॉक्युमेंटेशन जर जाला, फेक रिपोर्ट जर जाला, जाल्यार ते बंद उडोवपाक फूल रायट हांकां CTPक आसा, डेप्युटी टावन प्लॅनराक आसा. पूण ती करिना. कित्याक हो विश्वजीत राणे आयज थंय बॅगां घेवन, ह्या दिल्लीकारां कडल्यान बॅगां घेवन आयज तो त्या वजनान चेपलेलो आहा. आतां तो कितें करतलो तेंय सांगता. जशें तेणी पेडणे झोन चेंज करून भगवती देवीक भांगार दिलें आनी खंयच्या देवाक व्हरून भांगार दिता, तशेंच भांगार आतां करमळच्या देवीक हाडून सोडटलो. पूण तुका विश्वजीत राणे इतलेंच सांगपाक सोदता, ते भांगार तुज्या चोरयेच्या पयशांचे भांगार ते देवीच्या आंगार लावपाक एक करमळकार तर दिवपाचे ना. ते चोरलेल्या पयशांनी जे गांवाचे वाटोळे करून, गांव उद्ध्वस्त करून जे पयशे तूं चोरतलो, जे कमिशन घेतलो, जो हप्तो ह्या बिल्डरा कडल्यान घेतलो आनी देवीक भांगार दिवपाची जर सपनां तूं पळयता जाल्यार तूं विचार. तूं सगळ्यांकूच विकतें घेवपाक शकना. थोड्यांक तुवें घेतला आनी गांव काबार केला. आनी हो CM प्रमोद सावंत आतां आमी पळयताले एक बायट तेची चिमलाच्या तयार लेकाची. तो सांगता की तयार लेकाचेर थंय आमी बांदल्या ती गव्हर्नमेंट लँड आनी तयार लेक खूब पयस आहा म्हणून. हेका लागून तो एक्चुअली डॉक्टर, एक सायन्स स्टुडंट, तेका कळपाक जाय एक कॅचमेंट एरिया म्हणून आसता. तयार उदक जे पडटा ते डायरेक्ट पावसाचें पडटा आनी तेच जिरता येना. वयर जो दोंगर आसता, वयलो जो पाट आसता, तो पोटान आपल्या उदक घेता. ते उदक पोटान घेता, पावसाचें उदक सगळें पोटान दवरता आनी झऱ्याच्या हितून तो सोर्सान तो धाडटा. ते तळे जाता, मागीर झरो जाता, नाल्यार बांयो जाता. हें शिकपाक जाय, ते तकलेन आसपाक जाय. एक सायन्स स्टुडंट जर अशें उलयता जाल्यार एक गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून वायट गजाल. तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की करमळचे लोक हांगा बसला, ते लोक तो ऑफिसर आन्सर दिना, स्टॉप ऑर्डर दिना, जाल्यार तेचेर आन्सर करच्या आदी CM प्रमोद सावंत फुडें वयता. आन्सर पासून करिना. म्हणजे हे लोक बसला तेंच्या कडेन बाबा आपूण येवन विचारपूस करतलो कितें जाला काय म्हणून, मिनिस्टराक फोन मारतलो ना CTPक फोन मारतलो, काय ना. एक सुद्दां आन्सर ना. म्हणजे ह्या लोकांचे धालो थंय दुरो, उत्सव थंय दुरो, आपूण आपली बॉल्सां भरता. हे विश्वजीत राणे वांगडा पार्टनरशीप करून गोंय काबार करता, गोंय विकता आनी सेंटराक व्हरोन कितें पोटलो पावोवपाक जाय, जो शेअर पावोवपाक जाय अमित शाह आनी मोदीक तो आपूण पावयता आनी तांकां हॅपी दवरता. हेंच राजकारण सध्या हे गोंयांत चल्लेलें. आयज खुबश्या लोकांक दिसता आसतलें जेन्ना इलेक्शन येता आमी पळयता मताची किंमत 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 पासून पावल्ली आहा. हे कोणा कडल्यान पयशे येता? हेच दिल्ली बिल्डर आयज गोंयांत जे घुसलेले आहा, हे भायले लोक, हे गुजराती बिल्डर, ना बॉम्बेचे बिल्डर, हे भायले हैदराबादचे बिल्डर जे गोंयांत आयज येयल्ले आसा पळय, हे एव्हरी पंच मेंबराक धरता जे करप्ट आसा तांकां. थोडे आपल्या गांवांक लागून झगडटात, थोडे कसल्या पयशांक हात लायना, पूण थोडे करप्ट आसात. ते करप्ट आहा तांकां धरता, पंचायती आपले करता, परमिशनां सगळीं घेता आनी आख्खो गांव काबार करता. आमकां दिसता इलेक्शनाक 2,000 मेळे, 5,000 मेळे, आमी हॅपी जाता. आमकां दिसता हो आमकां कितें तरी वखदांक पयशे दिता, कोण आनी कसले सर्जरीक पयशे दिता, कोण आनी कित्याक दिता, ते कशे दिता.
तर तुमचो गांव विकून तुमचें अस्तित्व विकून जेन्ना आमी आमचो गांव म्हणटा सगळ्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय गांव म्हणजे तुमची आयडेंटिटी तो गांव जर ना जेन्ना आतां आमी म्हणटा पळय आतां उदोवच्यान आमी म्हणटा काल म्हणटाले आमी चिमलाकार 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 म्हणलें कितें चिंबेल रावपी लोक गोंयकार आमचे गांवचें नांव घेतात आयज आमी करमळकार म्हणटा करमळकार कित्याक म्हणटा करमळी रावपी लोक जर तो गांवूच उरोंक ना जाल्यार ते करमळकार आनी चिमलाकार आमी म्हणपाक उरतले काय सगळ्या लोकांनी विचार करपाक जाय खुबशे जाण घरां आसा थोडे जे गांवचे पडला ती हांगा आसा थोडे जे घरार रावला तांकांय विचारता हांव की जेन्ना हो गांवूच नश्ट जातलो जेन्ना तुमच्या सायडीक मेगा प्रोजेक्ट येतलो 300-400 फ्लॅट येतले थंय ते मायग्रंटांचे पॉप्युलेशन येतले तेंचे बिझनसीस येतले तेंची भुरगीं तुमच्या स्कुलान तुमची भुरगीं शिकतात त्या स्कुलान वचून भुरगीं शिकतली जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या शाळेत त्या लागींच्या स्कुलान एडमिशन मेळचें ना तुमच्या भुरग्यांक पणजे एडमिशनाक येवचें पडटलें तो डेमोग्राफीक जो चेंज जातलो हे जे तुमच्या पर्सनल लायफान चेंज जातले ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो तुमी आसतले कित्याक तुमी घरान येतले हे सरकाराक भिवन म्हाका कितें पडला म्हणून पूण आयज जे हांगा लोक बसला जे करमळकार हांगा बसला तांकां खरोच ग्रँड सॅल्यूट कित्याक केन्नाच्यान पळयता आमी खुबशे आंदोलनां केलां पूण आमकां लोकांक आपोवचे पडटाले आनी आपोवचे पडटा पूण हांगा जे सेल्फ मोटिवेटेड लोक आसा आपल्या गांवांक लागून आनी म्हाका 100% खात्री आसा जेन्ना ह्या जिद्दीन लोक हांगा येयल्ले आसा जेन्ना तांकां लिडरशीप अशें मेळ्ळें आसा जेन्ना तेंचे लिडर सेटल जायनात जेंचे लिडर सेटींग करिना तेन्ना हे आंदोलन 100% यशस्वी जातलें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आमदार तर आसात आनी आमच्या पार्टीचो पूर्ण पाठिंबो ह्या चिमलाकारांक सॉरी करमळकारांक आमचो फूल पाठिंबो आसा आनी जो मेरेन ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर येना तो मेरेन आमी करमळकारा वांगडा रावतले आनी हो मेगा प्रोजेक्ट आसा ते गांवांतल्यान बंद करीसर आमी हे युद्ध आसा आमी हे जे संघर्श आसा हे आंदोलन आहा ते सोडपाचें ना देव बरें करूं अजय तूं आयला म्हणून तुका विचारता सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की ते युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाक आसा ती सगळी परमिशनां आहा म्हणटा मोजकेच कोण पक्षाचे आसा ते थंय बेश्टो बोवाळ करता ते म्हणटा फाल्यां एक फ्लोर थंय सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसतलो थंय लोकांक फायदो जातलो म्हणटा जाल्यार कित्याक बोवाळ करता काय म्हणून प्रश्न काय हे केला पयलीं म्हणटा तो मोठं जायना पयलीं म्हणटा ते आमी हांगा स्ट्रायकार प्लॅन हाडलें आमी हांगा स्ट्रायकार करताले स्ट्रायक करतना आमी तो अपोज करता ते एज अ विलेजर करता तुमची पॉलिटिकल पार्टी तशें करता मातशें आयकली सेमाचे ते आमी गाडयेन हाडले तो म्हणटालो की सेंटरान तुमी कोण येता आतां सरकारान करून आतां ते काँग्रेस बीजेपीचे आमकां सांगता हो मुवमेंट आमी विलेजर्स म्हणून करता आनी दुसरे तेणी म्हटलां की थंयसर सगळे परमिशन्स आसा हो प्रोजेक्ट सगळ्यांक खबर आहा प्रोजेक्ट काम चालू जाल्लें ते सप्टेंबराचेर काम चलता सप्टेंबरान जेन्ना आमी कंप्लेंट्स केली काम चालू आसा म्हणून थंयसर एक्सकवेशन चालू आसा फेन्सिंग चालू आसा तेन्ना आमी कंप्लेंट्स केली कंप्लेंट करतकीर पंचायत स्टॉप नोटीस काडली स्टॉप नोटीस काडटकीर मागीर DTDCन मागीर नोव्हेंबरान अप्लाय केला फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना तेन्नाय म्हणटालो तो CM म्हणटाले आनी तुमचे मिनिस्टर म्हणटाले की अप्रूवल नासली मागीर तांकां 6 डिसेंबराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा म्हणजे सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत इलिगल काम चलतालें आनी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे मेळ्ळा ते इलिगल वर्ड अबुलिशिया ते कायद्यान बसना कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन सेक्शन 47B च्या अंडर दिला सेक्शन 47B म्हटल्यार कितें म्हटल्यार जेन्ना सेक्रेटरीक ऑर्डर येता वयल्याच्यान PDO DOPच्यान तेन्ना ताका ते लायसन्स दिवचें पडटा विदावट बॉडी मिटींग ते जेन्ना दिला 6 तारीख तेणे लायसन्स दिला त्या PDO आनी DOPच्या ऑर्डरीच्या त्याच दिसा तांकां स्टे आसली 6 तारीख स्टे आसली म्हणून आतां कोर्टान ते सांगलां आनी ती स्टे आमकां 8 तारीख पर्यंत एक्सटेंड जाल्ली सो म्हणजे कायद्यान ते बसत ना सो आतां सोदून स्टे दिला पळय तेजेर परत आनी आमकां स्टे मेळ्ळें आसा काम बंद केल्लें आसा 2 तारखेर तेजें काम बंद केल्लें हितून प्रूव जाता की सप्टेंबर ते आतां 2 जानेवारी पर्यंत DTDC आहा ते इलिगल काम करताले तांकां करूंक मेळना आसलें कित्याक 8 तारीख पर्यंत कोर्ट आसली आनी दुसरो ते कितें म्हणटा आमी तेजेर CMचें भाशण इन डिटेल आयकोंक ना तेजेर आमी फाल्यां डिटेल तुमकां रिप्लाय दितले नाका तुमी म्हणटाले की मॅपींग केलां आमी आनी ते पयस आसा म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता तेन्ना एक वेटलँड डिक्लेअर जाता तेन्ना वेटलँड ऑथॉरिटी आहा ते नोटिफिकेशन आउट करता आनी ते नोटिफिकेशन तेजेर बफर झोन कितलो आसा आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कॅचमेंट एरिया स्प्रिंग्स एंड कॅचमेंट एरिया ते नोटिफिकेशन आमकां 1,17,000
मेळिल्ली आसा जागा आणि CSR आणि NIAचो रिपोर्ट हा तेंच्यांनी रिकमेंड केला की ती जागा 1,17,000 ना ती 3 लाख सुमार जागा आसा. तो 3 लाख सुमार जागा म्हणून सांगता जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आसा तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता जो थंयसर काय कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज करपाक मेळना ओन्ली बायोडायवर्सिटी रिलेटेड करता. सो सरकार खंय तरी वेटलँड आमी केला म्हणून आमकां दिशाभूल करता. हे वेटलँड डिक्लेअर करून ती प्रॉपर्टी तेंच्यांनी क्लीन केली दाखयली आनी ओपन केली कित्याक थंयसरूच BJPचें ऑफिस आसा. आतां हे GTDC आपूण बांदता म्हणटा पण मॉल चलयतलो कोण तेगेर कोण सांगना. BTDC चलयतलो मॉडलाचे फुडें दितले ते खातीर आनी मागीर टेक्निकल प्रोजेक्ट आसा थंयसर 51 KLDचो STP प्लांट येवपाचो आसा. तळ्याची सायडीक डिफरन्स आसा दोनूय बाउंड्रीची डिफरन्स तेंच्यांनी सांगला अरावंड 500 मिटर डिफरन्स आसा. फाल्यां सगळें इतलें सगळें एनवायरमेंटल डॅमेज जातलो आनी ग्राम सभेन आमची ऑब्जेक्शन आसतनासून तुमी हे हाडला. सो आमकां तरी दिसता सरकार दिशाभूल करता. वेटलँड डिक्लेअर केला म्हणून सांगता की ते कागदा पुरतीच आसा. ताका तें प्रोटेक्शन मेळपाचें आसलें एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन एज पर वेटलँड आनी मागीर बायोडायवर्सिटी बोर्डा प्रमाणे ते अजून मेळूंक ना. तो CMान या आपल्या कोण बोर्डार बसला पळय तो मुखादम ताका सारकें शिकोवपाक जाय. तेजे कडसून सारकें रॉंग इन्फॉर्मेशन घेवचें न्हू आनी दबावान रॉंग कोण दबावान नाल्यार कोण CMाचो मोदींचो दबाव आसा तेज्या दबावा खाली पडचो न्हू. गांवकारांक तूं इतलीं वर्सां 3 वर्सां तूं ट्रायबल मिनिस्टर आसलो तूं म्हणटा तुजे रक्ताचे नाते ना सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा. तूं सद्दां गाडीन येता फाल्यां तूं थंयसून गाडीन येतलो आमचे कडेन चर्चा करची तुवें आनी आमचे आयचे आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचे. रोहन खंवटे म्हणटा ते सायडीक प्रायवेट प्रोजेक्ट येता तेका तुमचो हे नाशिल्लो. प्रायवेट प्रोजेक्ट ते सायडीन आसा तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी पडना ते खूब पयस आसा. प्रायवेट प्रोजेक्ट ते सायडीक येता तितून एक BJPचें ऑफिस आसा. तर रोहन खंवटेक जाय जाल्यार त्यांनी डेमोलिशन करचें ते BJPचें ऑफिस आसा आनी त्यांनी आमची चॅलेंज एक्सेप्ट करची. दुसरी गजाल म्हणटा ते काय तुमकां सांगूंक सोदता जशें की काल आमी अनावन्स केल्लें की आमी रेजोल्युशन पास केल्लें की BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आनी सेकंड एक रेजोल्युशन पास केल्लें की जेन्ना आमकां दुसरे गांवचे लोक उलो मारतले तेन्ना आमी चिमोलकार तांकां सपोर्ट करतले म्हणून आयज आमचो हंगर स्ट्रायक चालूच आसलो आनी आमचे गोविंद बाब आनी बाकीचे सगळे आमचे महेश बाकीचे विलेजर्स आहात ते सकाळीचे हांगसर तांकां तेंको दितात. आतांच हंगर स्ट्रायक आमी तोडून आमचे जे आमचे कितें जे उपोशण उदक पिवन आनी आमी कितें ते ज्यूस पिवन परत हांगसर येयल्ले आसा आनी फुडें आमी हांकां तेंको दितलो म्हणून आमी कालूय सांगला हे युनिटी ऑफ विलेजर्स आतां उरलेले ना हे युनिटी ऑफ गोवन्स आतां उरलेले आहा. जे महायुथ आतां चिमला चालू जाला ताजो पार्ट हो आमी पळयता की आतां पर्मनंट चालू जाल्ले आसा. आमी सरपंचाची वाट पयली असले सरपंच आमकां मेळ्ळा आख्खे गोंयभर तांकां कळना गोवा पंचायत राज कितें एक्ट तो ते समजता ते गोडशे पंचायत राज एक्ट तांकां ते गोडशे पंचायत राज एक्ट जाल्ले आसा. आनी हे कर्मचाऱ्यांकूय सांगता हे सरपंचाच्या घरा वचपाकूच जाय आनी तुमकां एडवायस दिता की गोडशे घेवन वचपाचें आनी तुमी गोडशे आंदोलन करपाचें कितें हेका पावरूच खबर ना. तो कितें म्हणटा की जे पंच मेंबर आमचे भुवनेश्वर आसा मागीर आमचे विलेजर्स आसा तेंच्यांनी बायपास करून आपल्याक बायपास करून हे आंदोलन केलें नाल्यार हे केलें जाल्यार आनी MLA म्हणटा तो राजेश फडणवीसाक बायपास करून तुमी आंदोलन केलें जाल्यार टॅप DCP बोर्डान राजेश आसा आनी तेणी त्या DCP बोर्डान हे अप्रुवल दिला जाल्यार तेच राजेश फडणवीसान तुका विचारनासतना बायपास कर तुका बायपास कसो केलो तुका बायपास करता करून तुमी हे कशें केलें परमिशन कशें दिलें पळय आनी मागीर तूं म्हणटा आपले पावर ना ते व्हिडिओसून येयला ते वयरच्यान येयला तुका पावर आहा आयक ते सारकें आयक सरपंच पुश्ट आहा ताका आयकना आयकचे सेक्शन 64 आसा पंचायतीचो सेक्शन 64(1) जे डायरेक्ट तुका रायट इलिगल कन्स्ट्रक्शन बंद करूंक मेळटा. मागीर सेक्शन 66 आसा ग्राम घेवपाक तुका पावर आसा सेक्शन 6 आसा सेक्शन 5 आसा आनी मागीर सेक्शन 80 आसा तेतून उदकाची गांवांत कितली सप्लाय जाता सेक्शन 84 आहा तूं रेग्युलेट करूंक शकता तूं कितें म्हणटा तें कंट्रोल करूंक शकता तर उदक अवेलेबिलिटी सारकें ना तर सेक्शन 81 आसा तूं रायट टू एंट्री तूं प्रोजेक्ट वचून तुका पळोवपाक मेळटा कितें इलिगल चलता तें. सो हे सगळे सरपंचान शिकपाक जाय. हे फक्त म्हाका दिसता तो गोवा पंचायत राज शिकना तो गोडशे पंचायत राज शिकता.
अजय 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 आता तुम्ही पळय ते हांगा स्ट्रायक केला हांगासर चिमला हेच हांगा स्ट्रायक करमय करचें कशें दिसता तुमकां ह्या लोकांनी करपाकूच जाय कित्याक सांग परत परत आतां आमी कितले फाटी पळय हे सेकंड टायम आनी आयजूच तो 2 फाटी आपयता हांव तुमकांय सांगता तिजे कडेन परत परत वचपाचें ना ती कितें बरी आतां मेकअप करून येता बरी हे करून येता आनी आमकां थंड करता म्हणजे सर सर ऐसा है सर ऐसा है तिजें आयकपाचें ना आमकां जाय आमी तेन्ना टीसीपी कितें बसलेले 3 दीस आमकां आमदार रस्त्यार फुटपाथार बसलेलो आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी सगळे आमदारांनी परत वयची ना तेंचे ऑफिसर आमच्या आमदारा कडेन येयल्ले अशीच जी स्टॉप नोटीस घेवन ही वतरी काय इधर आएंगे आमदार के पास तिका सांगता नांवां काडून शिंदे आनी उशे ते सिंबॉलीक आसा आमदार फुटपाथार न्हिदलेलो तेणी 3 प्रोजेक्टांक स्टॉप नोटीस हाडलेली आनी ते डेप्युटी ट्रान्सपरंट दिल्ले आनी तूं कितें म्हणटा आपल्याक पावर ना तुका कशें शिकयता आय टीसीपी एक्ट सेक्शन 53 हा सेक्शन 53 ऑफ टीसीपी एक्ट पावर टू इश्यू स्टॉप नोटीस हे तुका आसा डिपार्टमेंटाक ना सॉरी मिनिस्टराक ना आनी ती म्हणटा मिनिस्टर कंट्रोल करता जाल्यार जेन्ना तो इन्सिडेंट जालो 25 जाण गेले जाल्यार तुमी डिपार्टमेंटचे डीओपी सस्पेंड कित्याक केले तुमी ते मागीन बद्दल मिनिस्टराक कित्याक सस्पेंड करूंक ना डिपार्टमेंट जेन्ना तुका इश्यू करपाक जाय डेलिगेट लायसन्स करपाक जाय गुजरातीन लायसन्स करपाक जाय तेन्ना तुमकां तो मिनिस्टर चलयता आनी जेन्ना कितें वायट घडटा जेन्ना लोक वता तेन्ना एक्शन घेवपाक जाय तेन्ना डिपार्टमेंट चलयता ते डायरेक्टर सस्पेंड करता डायरेक्टर करपाकूच जाय त्या म्हणना माझे मिनिस्टराकूय करपाक जाय आणि एक दीस असो येतलो की हो विश्वजीत राणे जो नंबर 2 आसा तो नंबर 1 जावपाचें स्वप्न चित्ता जेन्ना परत विदेश बोरकार आसा आणि आरजी आसा आणि गोंयकार आसा तूं केन्नाच नंबर 1 जावची ना और अजय बोरकर तूं अजय कोलकर तूं इतलें म्हणूंक सोदता की हे जे ऑफिसर आहा पळय ते कटपुतली जाल्या म्हणून मिनिस्टरांचे कटपुटलीच आहा ते मिनिस्टरांचे कित्याक सांग ते आतां थोडे ऑफिसर्स आसता आमी आयकला की जे आतां सस्पेंड केला ते हितून ते कॉन्ट्रॅक्टर असले म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सस्पेंड कशें करूं येता कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले तशें आमी आयकून येयला सो आतां ही कॉन्ट्रॅक्टर आसा काय कितें आसा आमकां खबर ना पण तिका पावर आसा ती म्हणटा ते चीफ सेक्रेटरी धाडला म्हणटा तेन्ना चीफ तूं टावन प्लॅनर आसा तुज्या अंडर कोण म्हणटा तो हो आसा डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा मागीर ड्राफ्टमॅन आहा तेंचे कडसून रिपोर्ट्स घे आनी कितें ते कर तेणी आमी तितले डिटेल प्रोग्राम एक्सेप्ट करता की इलिगॅलिटीज आसा प्रपोजलाचे आनी क्रिमेटरीयन इश्यू आसा पळय तेजेर ती एक्सेप्ट करता मग ती पावर ना जाल्यार तें तो एक्झिक्यूट करपाक जाय एक्झिक्यूट करना जाल्यार जशें सस्पेंड डीओपी जाला तुजोय टायम येता सस्पेंड जावपाक तुमकां हे आसा आनी तुमकां सांगता हें आंदोलन करपाचें ना हें आतां आंदोलनान प्रकर करपाक जाय तीव्र करपाक जाय आमी ते चालू केल्लो आमचो स्टुडंट प्लस आमचे चिमोलकार जे आमी एज्युकेशन करता तेंचे सपोर्ट तुमच्या वांगडा सपोर्ट आसतलो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की आयज जे सगळो जो प्रॉब्लम जाला हो गोंयान आयज मेगा प्रोजेक्टांचो प्रॉब्लम जाता तेचो रूट कॉज आसा तो रिजनल प्लॅन ह्या रिजनल प्लॅनाच्या प्रपोज रोडाक लागून जो 2011 जाल्लो त्या रिजनल प्लॅनाक लागून आयज लोक फोंडान पडलेले आहा हो रिजनल प्लॅन म्हणटा तो पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय एक गोंया खातीर बरी लँड यूज पॉलिसी जावपाक जाय आयज प्रत्येक गांवांत 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर 30 मिटरचे रस्ते दाखयल्ले आसा आयज जेन्ना इतले दाखयल्ले आसा आनी हो रस्तो आतां दिसान दीस सरकार वाडयता थोड्यांक दिसतलें की आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते आमी बीजेपीचो पट्टो गोंयांत बांदला जशें गोरवांक बांदला तुका गोंयांत आमी जर पट्टो बांदला आनी आमी सेफ आसा आमची घरां सेफ आहा म्हणून जर कोणाक दिसता जाल्यार जे कोणाचे शॉप जे कोणाचे घर दुकान कितें आहा ते जर 10 मिटर 15 मिटराच्या हितून येता एक दीस हो सरकार हो बीजेपीचो सरकार सगळ्यांची घरां जे माझे घर म्हणटा ते माझे घर न्हू
कोणाचेच घर हो सरकार दवरपाचो ना कित्याक हे कायद्यान रिजनल प्लॅनाचेर अजून मेरेन 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे रस्ते नोटिफाय जाल्ल्या ते अजून खंयसरूच नोटिफाय जावंक ना. हो हिंदुत्व सरकार म्हणटा आमच्या कोलवाळे श्रीरामाचे देवूळ आसा ते श्रीरामाच्या देवळाचेर जेन्ना थंयचो MLA निळकंठ अलंकर आहलो तेन्ना काँग्रेसीन आहलो तो तेन्ना हो रिजनल प्लॅन जाल्लो त्याने ह्या देवळा वयल्यान लायन ओडलेली आसा 15 मीटर रस्त्याची देवळा वयल्यान ही देवळाचो स्ट्रक्चर पासून वयता आनी आयज सगळ्या शॉपांक थंय आसा तांकां नोटीसी येयल्या कित्याक 15 मीटर आनी 25 मीटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर येता म्हणून प्रोपोज रोडाच्या भितर देवूळ येयला. हो बीजेपीचो सरकार जो हिंदुत्ववादी म्हणटा आयज जशें धालो खेळपाक बायलांक सोडपाक तो तयार ना तशी देवळां सुद्धा लोकांची मोडपाक हो फाटी फुडें रावपाचो ना. सगळ्या लोकांक इतलेंच मागता की हे आंदोलन फक्त मेगा प्रोजेक्टा पुरती आमी मर्यादीत दवरया नाका. हे आंदोलन हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे जे रस्ते आसा हे स्क्रॅप करपाक गांवागांवांत प्रत्येक तालुक्यान पावपाक जाय कित्याक हे जर अशेंच उरले लोकांचेर ही तलवार ही डेमोलिशनाची इलिगेलिटीची तलवार लोकांच्या तकलेर अशीच उरतली. फाल्यां हो दिल्लीकार येतलो हो 15 मीटर 25 मीटराचेर परमिशन घेतलो प्रोपोज रोडाचेर जे अलाउड ना पूण हे दितले आनी फाल्यां तो कंप्लेंट घालतलो की 15 मीटराचेर जी घरां आसा आपल्या बिल्डिंगेक 100 फ्लॅटां 200 फ्लॅटां तांकां गाडयो वचपाक जाम जाता तांकां ट्राफीक जाम जाता रस्त्याचेर लोक थंयसर ट्राफीक जाम करता गाडयो लायता कोणाची दुर्गा येता कोणाचो क्रॉस येता कोणाची तुळस येता हो दिल्लीकार कंप्लेंट घालतलो आनी तेन्ना सरकार म्हणटलो लोकांक कोर्टान वचा कोर्ट म्हणटलो 15 मीटर रोड दाखयला घरा मोडा आनी हो सरकार म्हणटलो मोडा कित्याक हेंकां पाकिटां आनी हेंकां जे हे पावता पळय पोटलो पावता तो हे दिल्लीकार दिता गोंयकार दिना गोंयकारांक हेंकां पाकिटां दिवची पडटा परते आसा हे दिल्लीकार हेंकां पोटलो दिता पूण गोंयकारांक पाकिटां दिवची पडटा सो हे पाकिटां घेवपी गोंयकार काबार जाल्यार हेंकां फरक पडना कित्याक हेंच्यांनी आयज आपली मायग्रंटांची वोट बँक केल्ली आसा दिल्लीकारा कडल्यान पोटलो घेतलेलो आसा आनी सगळे सुशागाद आसा सो हे दिसता तितलें इजी ना. आमी फक्त एक मेगा प्रोजेक्टा बद्दल विचार करया नाका लोकां कडेन पांयां पडटा आमी 2017च्यान आमी आड्ड्यो मारता आमकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हटले एंटी इंडियन म्हटले गाडयांक तुमी कित्याक त्रास करता गरीब लोकांक हे ते सगळे आमी खाल्ले प्रोजेक्ट जर हाडूंक गेल्यार थंयच्यान एक्सटॉर्शन करता थंयच्यान पयशे उखलता सगळे आरोप आमी घेतले आनी आमी एक कित्याक घेता इतले आसतना पासून आमी आयज कित्याक झगडटा आमचे भुरगे खंयच्यान पळय नासतना टायम वेळ पळय नासतना जागो पळय नासतना कित्याक लोकांक सपोर्ट करपाक येता कित्याक आमचे हार्ट आसा आमचे जे काळीज आसा पळय ते गोंयांक लागून या मातयेक लागून आनी ह्या गोंयकारांक लागून धडधडटा कितले गोंयकारांनी आमकां रिजेक्ट केले कितले आमकां कमी सुद्दां मतां मारली जाल्यार हे काळीज गोंयांक लागूनच धडधडटले हे विकचे ना हे काळीज केन्ना विकपाक आमी करूंक ना. हे जो उजो पेटयला आमी हो क्रांतीची जी मशाल पेटयला पळय ही गोंयच्या प्रत्येक घरान आमी पावयतले. जो मेरेन आमचे काळीज बीट जाता जो मेरेन आमचे हार्ट बीट जाता तो मेरेन आमी क्रांती बंद करपाची ना. बीजेपीक जर दिसता की लोकांक अशे भुकेन दवरून ताणेन दवरून लोकांक आमी हे करून आंदोलनां ब्रेक करतले काबार करतले तांकां भंय घालतले. आतां आमी आयकले की आमदार तांकां सांगता खंय तुमी आपणाक कित्याक सांगोंक ना तुमी आपणाक बायपास करून तुमी आंदोलन कित्याक केलें तुमी आठांक सगळे लोकांक जमया आनी आपल्या कडेन या म्हणून सांगता आमदार सांगता लोकांक जमया म्हणून जेन्ना इलेक्शनाक मत मारपाक जाय तेन्ना तूं भिकारी कसो ह्याच लोकांच्या दारात तूं येता मरे भीक मागपाक पांया कडेन हेंकाच पांया पडटा मरे आईक पांया पडटा काकाच्या खांदार हात घालता बाबाच्या हात घालता अंकलाच्या खांदार हात घालता तांकां घट धरता करता मरे ही नाटकां सगळीं आनी आतां जेन्ना लोकांक जाय तेन्ना सांगता लोकांक जमय म्हणून मागीर येता ह्या TCP बोर्डान तूं जेन्ना बीजेपी सोडून काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो तेन्ना पयले डेव्हलपमेंट जे तुजे जाले पयलो जो रिवॉर्ड तुका मेळ्ळो तुका TCPच्या बोर्डान घातलो ह्या बोर्डान घालून जे तुमकां पोटलो मेळटा तेजो वांटो तुका फिक्स जालो आनी आतां तूं सांगता लोकांक यो म्हणून जेन्ना हे प्रोजेक्टाक 200 FAR केलो FAR वाडोवन दिलो तुमी FAR वाडयलो तेन्ना त्या बोर्डाच्या मिटिंगेक तूं आसा त्या बोर्डान तूं आसा म्हणजे ज्या लोकांक पळयन तेन्ना पयशे वाटले बांद बांदले रस्ते बांदले फुगडे घालपाक लायले टोर्नामेंट घालपाक केले सगळे केले आपूण कुमारजीवाचो राखणदार म्हणून दाखयले आनी आयज तेच कुमारजीवा व्हरून दिल्लीकारांक विकता कित्याक फुडल्या इलेक्शनाक परतो पोटलो जाय तुका परते तुका पयशे जाय लोकांक विकते घेवपाक मतां विकते घेवपाक आनी हे हांगाच न्हू हे प्रत्येक हितून चलता आमी हरमला पळयता
लज दिसता जेन्ना आमी ते जीत आरोलकर म्हणटा एमएलए आहा ताका पळोवन आमकां लज दिसता. जो आख्खो गांव आख्खे बिझनसूच रियल इस्टेट आख्खे आरांबोल काबार केले, मांद्रे काबार केले, मोरजे काबार केले, आता तुया काबार करता, धारगळे प्रॉपर्टी स्कॅम केला आनी आयज तो लोकांक कोणाची ऑपरेशनां करता, कोणाक आनी कितें 500 रुपया दिता, कोणाक आनी कसले प्रोग्राम करता आनी लोक थंय नाचतात, तांकां मोता घालतात. अरे तुम्ही काबार जातले, आमी आड्डोन आमी काबार जातले, तुम्ही काबार जातले. लक्षात दवरा, जेन्ना हे आमदार तुमकां डोनेशनां दिता, ती डोनेशनां तुमचे अस्तित्व, तुमचे सगळे रायट्स विकून तुमकां दिता. भिकेक लागो नाका. इतले भिकेक तुम्ही लागल्यात हे आमकां खरेंच गोंयकारांची काकूट येता की सारवार करपाचे गोंयकारांक जाल्यार कशें करपाचें, कशें म्हणून करपाचें आनी कितें म्हणून सांगपाचें, खंयच्या उतरांनी आनी सांगपाक शकता. आमच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाच्यो नोकऱ्यो, आमच्या भुरग्यांक सारण मारपाच्यो नोकऱ्यो, आमच्या भुरग्यांक हाऊस किपींग, टॉयलेट क्लीन करपाच्यो नोकऱ्यो. आता सीएम सांगता सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी हे करता ते करता, एक फ्लोर आसतलो म्हणून. हांव सीएमाक इतलेंच सांगपाक सोदता, चिंबला जर युनिटी मॉलान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जर हे आसा, तुमी सांगलेले, आमी एसेंब्लीत सांगलेले गोंयच्या बायलांक कॅन्टिनां दितले, तांकां एम्पावर करतले. दाखय डेटा, कितल्या बायलांक एम्पावर केले, कितली बायलां तुजी जोडटा, कितल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे प्रॉडक्ट तुम्ही लॉन्च केले, ते प्रॉडक्ट खंय पावला, कितल्या लेवलाचेर पावला, एक्सपोर्ट जाता, कितें जाता, त्याचो धंदो खंय पावला, प्रत्येक बायलेच्या घरात कितले येतात पयशे ते दाखय. फक्त 1,500ची लायकी आमच्या बायलांची बहुजन समाजाची या सरकारान केल्ली. 1,500ची लायकी केला आमच्या बायलांची, 1,500. आणि जॉब जाय जाल्यार फुलां मारपाची हांचेर. येतले तेन्ना फुलां मारप, तेन्ना तुज्या भुरग्याक तूं एलिजिबल जाता जॉबाक. तुजी डिग्री, तुझे क्वॉलिफिकेशन, तुजो एक्सपिरियन्स, तुजे इंटरव्यू, हे मागीर. पयली क्रायटेरिया कितें, हेंच्या मिटिंगेक वचून बसपाचें आनी तो आमदार नाजाल्यार कोण मिनिस्टर येता तेन्ना फुलां मारपाची. तेन्ना तुजी फायल फुडें वयतली, जॉबाक जाय, जॉब भुरग्याक मेळटलो काय ना. ते आशेन आमची बहुजन समाजाची बायलां आयज एक आवय, एक काकी म्हणटा थंय, ती फुलां मारता आपल्या भुरग्याचे जावपाक जाय म्हणून. उमेदीन मारिना, पूण ती मारता. कित्याक हे सरकारान मारपाक लायला. सो सगळ्या लोकांकडे मागता, दोळे हातां उगडा. हे मेगा प्रोजेक्ट काबार करून उडयतले आमकां, हो रिजनल प्लॅन काबार करून, हो विश्वजीत राणे काबार करून उडयतलो. तो सुशागार आसा 70, ताका फरक पडना. ती 2 सिटां घेवन तो जाय ते करपाक गोंयांत शकना. आनी आमी जर आमचे गांव ह्या विश्वजीत राणेन दिले, त्या सीएम प्रमोद सावंताक गेले, आमचें अस्तित्व नश्ट जातलें. आयज जे करमळकार लोक हांगा करमळचे लोक जेन्ना गोंयकार हांगा बसलात, आयज प्रत्येक गांवांत अशें बसपाची गरज आसा. सगळ्यांक वांगडा आयज आमी गजाली करतात, प्रत्येक स्टेजीचेर एकूच गजाल कितें, पॉलिटिकल पार्ट्यान युनायट जावपाक जाय, पॉलिटिकल पार्ट्यान युनायट जावपाक जाय. पयलीं गोंयकारांक युनायट जावपाची गरज आसा. आमकां बीजेपी उडयले म्हणून आमकां मुक्ती मेळची ना, हें पयलीं लक्षांत दवरा. आमकां कायदो जेन्ना जातलो, जेन्ना ह्या आमच्या आमदारान घातलेल्या कायद्याक जेन्ना ऑपोजिशन एमएलए सपोर्ट करतलो, तेन्ना खरो बदल घडटलो. ना दुसरो सरकार येतलो, तो हेच 39 कॅरी फॉरवर्ड करतलो, हेच 72 कॅरी फॉरवर्ड करतलो, हेच रिजनल प्लॅन फुडें व्हरतलो. कित्याक ह्याच काँग्रेसीन तो केल्लो आसा हेच्या पयलीं. फाल्यां तोच जर फुडें गेलो, सरकार बदलून फायदो जावपाचो ना. सरकाराचे पॉलिसी, दुसरो सरकार येतलो, तेजे पॉलिसी, तेजो अजेंडा कितें आसतलो, ऑन पेपर ते तोंडान न्हू. भाशणान गोंयकार करता, पूण गोंयकार कोण तो थारोवपाक हेंच्याकडे ताकद ना. आमी गोंयकारची जमनी वाचोवपाक जाय, दिल्लीकारांक गाळयो मारता, पूण कायद्याक सपोर्ट करपाक हे तयार ना. हे सगळे जेन्ना जातले तेन्नाच जातले. त्याच्या पयलीं सगळे गोंयकारांनी युनायट जावपाक जाय, आपलो गांव वाटोवपाक. जर तुमी युनायट जाले, जशे आयज चिमलाकार युनायट जाले आपल्या गांवाक लागून, आयज चिमलाकार, आयज कामुर्लेकार, आमचे करमळकार जाले, त्याच्या पयलीं मेळावली जाल्ले, आरांबोल जाल्ले. जेन्ना सगळे गांव असे वांगडे येतले, एकठांय येतले आनी आंदोलन फुडें व्हरतले, तेन्ना ह्या सरकाराक झक मारी तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडटलो. 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटरचे रस्त्या ते स्क्रॅप करचे पडटले. आनी गोंयकाराक खरें माझे घर, जे खऱ्या आपल्या प्रॉपर्टीन घर बांदला, त्या गोंयकारांक हक्क मेळटलो. ना जाल्यार कोणाचेच घर उरपाचें ना, कोणाचेच देवूळ उरपाचें ना, कपेल उरपाचें ना, खुरीस उरपाचें ना. सिंपल. मनोज, काही महिन्यापूर्वी ह्या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो, जे मेगा प्रोजेक्ट TCP अंडर गोंयभर येतात तेजे पयलीं आपणा कडेन फायल नोटिंगाक येतली, आपल्या कडेन येतले म्हणून. खरंच तेजे कडेन वता काय हे? हांव डायरेक्ट सांगता, हे दोगांची पार्टनरशीप आसा. ह्या पार्टनरशिपा शिवाय काय चलना. विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण मेळोन आयज हे प्रोजेक्ट हाडटा. तुमकां तशें सांगले दिवसाय, जेन्ना सीएमाच्या ऑफिसान वचोन, सेक्रेटरीन वचोन कोण तरी सेलिब्रिटी ना जाल्यार कोण बिझनसमॅन जेन्ना फोटो मारता भायल्या घेवन,
हेचो मिनींग की तो एक लँड बायर एक येयला इन्व्हेस्टर येयला गोंयांत तो सीएमा वांगडा फोटो मारता सीएम व्हरून तेका विश्वहिता कडेन कनेक्शन करून दिता विश्वहित हाडटा तेका हांगा सीटीबी कडेन बसयता आनी जाय तसो धंदो करता सो हे सगळे मेळोन आसात आनी जशें आमी म्हणटा उदक विचारलेले ते हे ऑफिसर कटपुतली न्हू हे कोण कटपुतली न्हू हे सगळे पार्टनर हांगा कटपुतली कोण ना हांगा अनपड बसोंक ना हे सगळे पार्टनर आनी हे पार्टनर जावन हे पार्टनरशिपीन आपलो हप्तो घेवन आपलो 1% 2% वॉटर जे तो ठरलेलो आसतलो तेंचो तो शेअर घेवन पार्टनरशीप करून काबार करता कोण हांगा कटपुतली ना कटपुतली कोण फाल्यां आमचो आमदार कटपुतली जावपाक जाय आसलो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून बीजेपीच्या ऑफिस उलोवपाचें बंद करपाक जाय आसलो कित्याक तेज्या हितून प्रोजेक्ट जावचे ना म्हाजी कामां जावची ना म्हणून कोण कटपुतली ना कटपुतली जावप काय ना हे तेंचेर आसता पण हे पार्टनर जाल्ले आसा आनी पार्टनरशिपीन गोंय काबार करता जशें अजयान सांगलें आमी हेच्या पयलीं डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या मनशाक थंय सकयल हाडून स्टॉप ऑर्डर दिवपाक लायिल्ली ही स्टॉप ऑर्डर हांगाच सकयल हाडून तांकां आमी दिवपाक लायतले तो मेरेन आमी हांगाल्यान हालपाचें ना आनी हांव सगळे रेव्होल्युशनरी आमचे जितले आसात गोंयभर तेंच्या कडेन मागता आयज जर आमी हांगाल्यान उठोंक ना फाल्यां सगळ्यांनी आपलो काम धंदो सोडून सगळ्या करमळकारांक सपोर्ट करपाक हांगा हाजीर रावचे आनी जो मेरेन स्टॉप ऑर्डर दिना तो मेरेन हालपाचें ना आमी वाटे घालया कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आयज तुमी करून 1 म्हयनो पासून जर बसपाचें पडलें हांगा बसया उठया ना कितलेशे लोक आसा जेंका डायबिटीज आसा प्रेशराचो प्रॉब्लेम आहा जेंका आनी कसले हेल्थाचे कॉम्प्लिकेशन आसा
आयज जर आमल्ले कोणाय कितें जर जालें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल हो विश्वजीत राणे, ही वर्तिका आनी सीएम प्रमोद सावंत आनी हांगलो जो आमदार कुंभारजुवाचो हे 4 मनीस आनी सरपंच हे 5 मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले. आमी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक घट दवरची, घट तांकां घटाय दिवची आनी तांकां सगळ्यांक हेल्थान बरी दवरची. जर कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी सांगता हे 5 मनीस विश्वजीत राणे, ही वर्तिका, सीएम प्रमोद सावंत, हो कुंभारजुवाचो आमदार राजेश फळदेसाय आनी सरपंच हे 5 मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले. हे सीएमान आयकचें. आयज तूं ह्या राज्याचो एक मुखेलमंत्री, एक हेड, एक बापूय कसो, पूण आयज बापूय कसो वागपाक तूं फेल जाता. आयज विचार कर, जर तुजी आवय ना जाल्यार बापूय जर हांगा 70-80 वर्सांची हांगा अशी बसलेली जाल्यार तूं कितें करपाचो? जर हो काँग्रेसचो सरकार आसलो आनी तुमी बीजेपी, आनी जर तुजो कोण तरी हांगा असो बसलो जाल्यार तूं कितें करपाचो? तुवें आंदोलन करपाचो काय ना? आयज जेन्ना तुका देवानी पावर दिला, एक सत्ता दिला, तुजेर आशीर्वाद घातला, वयल्यान पडोन तुका चीफ मिनिस्टर तूं जाला, आयज तुवें तुजे मोठे काळीज दाखोवपाक जाय आसलें. जेन्ना डॉक्टरांचेर हें जाल्लें, आंदोलन जाल्लें, विश्वजीत राण्यान माफी मागपाक लायली, तेन्ना तूं थंय पावलो. डॉक्टरांक लागून तूं थंय पावलो. आयज ह्या करमळकरांक लागून, ह्या जाणट्या बायलांक लागून तूं कित्याक पावना? जेन्ना तेंची आतां धालो आसा, टायम जायत येयला. 2 रातची ती धालो सरून ती रातची 3-4 न्हिदल्या आसतली, सकाळी 7-8 उठोन ती हांगा मागीर तयार जावन हांगा पावल्या आनी परते तांकां वचोंक जाय आनी ते वचपाक मेळना. ह्या देवाक तरी भिया. आयज खापरेश्वरा कडेन तुमी जे नाटक केल्लें तेचो परिणाम 1 वर्सा भितर परवरीन देवान दाखयल्लो. विसरूं नाका, देव जागृत आसा. ह्या कटमगाळ देवा कडेन कोण्या नाल्लाचेर हात दवरून तुम्ही सांगलेले कोण नोकरेक पैसे घेवंक ना, हे घेवंक ना म्हणून एका मिनिस्टराच्या वाटेन तुम्ही उलयल्ले. थंयसरूय देवाने प्रकोप आपलो दाखयल्लो आसा. प्रत्येक थंयच्या मडकयच्या गांवकारांक खबर आहा. परवरी खापरेश्वरान कितें दाखयला देवान तें सगळ्यांक खबर आहा 1 वर्सा भितर. आयज तुम्ही उठात, तुमकां सत्तेचो मात आसा, सत्ता आसा म्हणून तुम्ही वयल्या लेवलाचेर तुम्ही चलता आसा, तुमचे पांय जमनीक तेकाना. पूण हो देव तुमची कर्मां गेल्या जन्मात बरी आसतली म्हणून तुम्ही हाची सत्ता भोगता. पूण ह्या सत्तेत जे जे तुम्ही पाप करता तेचो एक ना एक दीस घोडो भरतलो आनी तेन्ना जे दीस येतले हे तेन्ना तुमकां विचार येतलो आनी तेन्ना तुमच्या दोळ्या फुड्यान ही बायलां दिसतली, हे लोक दिसतले जे कळमळटा भुकेन एक वडा पाव खान. जेंची भुरगीं घरां आसतली, जेंची कोणाचे जाणटी घरां आसतली, जेंची कॅर घेवपाक जाय, जेंका जेवण वाडपाक जाय, त्या भुरग्यांचे फाल्यां एक्झामी आसतले, कोणाचे इंटरव्यूज आसतले, कोणाचे आनी कितें आसतले. आनी हें आसतना तुमी हांकां हांगा बसयतात, गोंयकारांक बसयतात. दिल्लीकारांक केन्ना तरी दिल्लीकार एक तरी बसलो हो अनशनाक बसयला तुमी दिल्लीकारांक? एक पासून दिल्लीकार केन्ना तरी मेळ्ळा अशें दिल्लीकार वांगडा आनी आमकां सरकार त्रास करता म्हणून केन्ना बसला? अंजुना तुम्ही केल्यात. अंजुना लोकांची सगळ्या गोंयकारांची शॉपां सील मारले, सीआरझेड आरांबोल मारले. दिल्लीकारांची सगळी रेस्टॉरंटां चालू, सगळे क्लब चालू, नायट क्लब चालू, सगळे धंदे चालू. बंद कोणाचे? गोंयकारांचे. मागीर कितें? मायकल लोबोच्या पांया पड, तेच्या बायलेच्या पांया पड, त्या वटेन जी दारोलकराच्या पांया पड आनी मागीर तो सीएमा कडेन व्हरता. मागीर ती नाटकां करतात आनी नाटकां जाल्या उपरांत 2 दीस मागीर तांकां थारयता आनी परतें तेच. आनी हेच नाटक इतली वर्सां चल्लेलें आहा. मातशें तरी सीएमाक सांगता, पांया पडटा तुज्या ह्या बायलांक हांगा धालेक आयज सोडपाचो पूर्ण रायट तुज्या कडेन आसा. न्ही वचपाची काय न्ही ती तुज्या कडेन आहा. तो विश्वजीत राणे फालतू थर्ड क्लास आमकां खबरूच आहा. पूण तूंय जर तेच्या भशेन जर जाता आनी तेचो पार्टनर म्हणून जर प्रूव करता जाल्यार हो जो श्राप विश्वजीत राण्याक लागपाचो, ह्या वर्तिकाक लागपाचो आसा, तोच श्राप तुका लागतलो. तूं डिसायड कर हो श्राप तुवें घेवपाचो एक मुखेलमंत्री म्हणून काय ना तो. आनी जर घेता हो श्राप धाल्यांचो, मांडा वयलो श्राप, हांव सिंपल सांगता. एक आमी गजाल जाणा, मांडार एक आमच्या झगडी जाल्ली एका गांवांत. आमी जेन्ना एका गेल्ले तेन्ना मांडार तेणी झगडी केल्ली कित्याक तरी. 3 दिसां भितर तो मनीस सुसाळ्ळो. 3 दिसां भितर हांगा मांडार फकाणां करपाची न्हू. हें जागृत थंय आमचे गोंयकारांचे कितल्या वर्सांचे थंयसर
आमची तपस्या आसा, कितल्या वर्सांची भक्ती आसा थंय, आणि त्याच्या कडेन जर तुम्ही फकाणां करशात हो देव सोडपाचो ना. आमी गोंयकार सोड, तुमकां दिसता आमी बहुजन समाज हेत आहा, आमी अजूनय लाचारूच आसा, आमी अजूनय गुलामगिरीनूच आसा, तुमकां दिसात. आणि तुम्ही चीफ मिनिस्टर न्हू, बाकी सगळे तुम्ही चडशे बहुजन समाजाचेच आहा, तुमकांय ते बहुजन समाजाचे पडलेले ना. हो विश्वजीत राणे बहुजन समाजाचे उलयतालो. बहुजन समाज कितें तरी वेगळें करपाक जाय, हेच ते वेगळे. न्यू इयराच्या दिसा, न्यू इयराच्या वर्सा हांगा पयल्या विकान लोकांक हांगा आपल्या ऑफिसा फुड्यान बसोवपाचें हेच वेगळेपण ह्या विश्वजीत राणेन केल्लें. हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता, विचार करा, पळया. आणि परते एकदा सांगता, ह्याच लोकांक जर कोणाक कितें जालें, हेका रिस्पॉन्सिबल हे 5 लोक आसतले.